विघ्नाक पयस करपी गणपती बाप्पान तरी गावाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस करचे अशी विनवणी कारापूरच्या आंदोलन करपी बायलांनी केल्या। ना जाल्यार चवथीक लेगीत आमी आंदोलन करतलीच अशें मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आंदोलन करपी कारापूरच्या बायलांनी स्पश्ट केला। कारापूरच्या लोकांनी सुरू केल्ल्या आंदोलनाक 138 दीस पुराय जाल्यात। नागपंचमी दिसा लेगीत कारापूरची बायलां आंदोलनाक बशिल्ली। 138 दीस जाले आमकां आयज आमी प्रोटेस्ट करता कारापुरा जाल्यार सरकाराचे हातून सुद्दां दोळे उक्ते जायना। आतां ना श्रावण लागलो इतले गीम भर आमी गीम हांगा तळटळे वतान काडलो, पावस काडलो आनी आतां श्रावण चालू जालो। नागपंचम आमी हांगाच केली। थोडी बायलां घरा रावली, आपले कितें देवाचें आहा तें नाग केलें, हांगा येयली सांजच्या टायमार। आमी म्हण आमगे कोणागे नाग ना ती सकाळच्यानूच हांगा बसली। आतां चवथ येयली, चवथीक आतां थोडे दीस उरलात हांगा सप्तक जातलें, तेन्ना सुद्दां लोक हेका कितें म्हणटलो, हे सप्तक जालें तरी गांवांत हांगाच बसयला, हो एक प्रश्न येतलो। तर सरकारान हेजेर कितें तरी आयज न्याय दिवंक जाय आसलो आमकां। आनी आतां चवथी पयलीं तरी आतां घरान आमकां इतलें काम आसा चवथीचें, आतां कशें काम करता आनी आमी हांगा कशें प्रोटेस्ट करूंक बसतले। सरकार म्हणटलो आपूण तुमकां बसयल्या काय म्हणटलो, पूण आमकां न्याय जावो त्या शिवाय आमी उरची ना। आमकां कोण बस म्हणून सांगला म्हणून आमी बसोंक ना। आमी आमचो गांव वाचोवंक बसला आनी हो गांव वाचल्या शिवाय आमी हांगासून उरची ना। हे सरकार आमचें कांयच आयकोंक जाय। आतां पळया चवथ म्हणजे आमी म्हयनोभर पयलीं तयारी करता। तयारी कशी करतली? हांगा येवन बसतली काय तयारी करतली? ताका लागून आतां आमी थोडी कितें करता, थोडी हांगा बसतली, थोडी आमी 10 जाणां बसतली। सामकी प्रोटेस्ट बंद करची ना। आमी प्रोटेस्ट आमी चालूच उरतलो। न्याय मेळसर हांगा बसतली आमी सरकारान आमचें अशें मातशें आतां मनार घेवचें कशें दिसता आमकां। कित्याक चवथ पावली लागीं न्हू, चवथी उपरांत अशें आमकां बसोंक दिवं नाका हांगासर। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लोकांक बी। सो हांव म्हणटा की सीएमाक अजून ते आयकूंक येवंक ना आनी ताका अजून ते आमी हांगा बसली ताका दिसोवंकूय बी ना। सीएमाक एक विचारूंक सोदता की तूं खूब तरेच्यो स्किमी हाडटा लोकांक, भुरग्यांक, बऱ्यो आसा स्किमी तुमच्यो आनी तूं करता कितल्या परेन करता हें म्हाका बीन सारकी येना, आयडिया ना। पण एक अशी बी स्कीम हाडा की ज्या ज्या गांवांनी अशी जी बायलां आमी प्रोटेस्टाक बसता त्या ती अशी स्कीम हाडा की तो प्रोटेस्ट स्क्रॅप करपाची अशी स्किमी हाडा तुमी। अशी स्किमी हाडात न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोव्याचो न्हू आमच्या इंडियेचो सुद्दां खूब उद्धार जातलो आनी हे फ्युचरान तुमचें बी नांव उरतलें। पण अशें आजून मेरेन काय खंयची स्कीम येवंक ना सरकाराची। सो बरें आसा तुमी भुरग्यांक हाडटा हे ते ओके आसा, पण खंय तरी तुमी बीन समजोंक जाय की आपूण हे लोकांक खातीर कितें तरी खंय तरी कितें बरें करतलो हे तुमी चिंतूंक जाय। आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचो हो प्रोटेस्ट फुडें मेरेन चालूच उरतलो, भले तुमकां आयकूंक येवं, तुमकां दिसूं ना दिसूं। सो आमचो हो प्रोटेस्ट फुडें मेरेन चालूच उरतलो।